क्विक न्यूजाक स्वागत. पापा फ्रांसीस कॅथोलिक संवसारा भितर तशेंच सगळ्या संवसारार एक धर्मीक मुखेली जावन व्हड मानान लेखसो पापा म्हणून वळखतात. आतां तांची प्राय 84. पापा जावन विसरल्या दुसऱ्याच वर्सा मॅक्सिकन टीव्ही स्टेशनाक दिल्ल्या संदर्शनांत तांणी सांगलेल्या प्रकार 5 वर्सां मात्र आपण पापा जावन उरता म्हणून तांणीच खबर सोडून दिल्ली. म्हणजे 2021 वर्स निमाणें आसूंक पुरो. तर आतां मुखलो पापा कोण जायत? वतिकनांत वेगान जावन आसच्या वाडावळीक पळयतना एका कार्दिनालाचें नांव प्रमुख जावन दिसून येता. कोण जायत मुखलो पापा? वर्दी पळोवया. पापा बेनेडिक्ट 16व्यान ह्या एका आर्चबिस्पाक कार्दिनल केलो आणि त्या वेळार तो अति ल्हान प्रायेचो कार्दिनल म्हूण नांवाडलो. आतां ह्याच कार्दिनलाचें नांव मुखलो पापा जावच्या वाटेर पयलें आसा. तो जावन आसा फिलिपिन्स मुळाचो कार्दिनल लुईस आंतोनियो तागले. 2019 इसवेंत रोमांत बावार्थ प्रसारच्या सभेचो प्रिफेक्ट जावन विंचून आयलो. ह्या हुद्द्याक ब्लॅक पोप म्हणलें नांव आसा, म्हणजे पापा उपरांतलें स्थान ताजें. 2020 इसवेंत कार्दिनल बिस्प जावन ताका नेमक केलो. पापा साहेबाक लागशिल्ले म्हणल्यार 7 कार्दिनल बिस्प. ह्या 7 पैकी कार्दिनल तागलेय एकलो. आनी आतां ह्याच वर्सा पापा फ्रांसिसान कार्दिनल तागलेक ईशान्य पुवी सभेचो उंचलो मुखेली जावन नेमला. अशें येदोळ ताज्या मुखेलपणार चलचे संस्थे ओटुसो. हे सगळे कॅथोलिक पुवी सभेंतले म्हत्वाचे संस्थे, मात्र न्ही कार्दिनल तागले पापाच्या उपरांत दुसरो स्थान घेता. ह्यो वाडावळी पळयतना फाटल्या 5 वर्सांनी असल्या मट्टाक उबारले कोणी नात. तर मुखल्या पापसाहेबाच्या विंचवण्यांत हेर कार्दिनलांक पवित्रत्व ह्या विशीं प्रेरीत करतलोगी म्हणलें राखून पळयचे.